मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की जें कितें आमकां देवाची पूर्णपणी भुरगीं कशीं वा देवाची पूर्णपणी जावपाक फाटीं दवरता तें सोडून दिवंक. एकदां एकलो मनीस जे फ्ली मार्केटान गेल्लो पळोवपाक कितें तरी तो घेतलो म्हणून. आनी अशें फ्ली मार्केटान आमी जाणा वेगवेगळ्यो वस्तू, पोन्न्यो, बऱ्यो वस्तू ओ मातशे मोडलेल्यो एंटीक वस्तू अशें विकतात. तर हो मनीस थिंगा गेल्लो आनी तो पळयता एक वायलन आसलें. ताका दिसलें तो तें घेवंक जाय म्हणून. तो तें घेता. मातशें आदलें आसलें तें आनी मेडें आसलें आनी कोणशाक खंय दवरलेलें आसलें म्हणून तो तें शॉपकाराक विचारता आनी तो घेता आनी सवाय भितर ताका दिता. तो तें घेता आनी आपल्या घरा येता. घरा आयल्या उपरांत तो पळयता, मातशें साफ करता तें आनी साफ करता आसतना तातूंत तें केन्ना तें वायलन केल्लें पळय तें इन्फॉर्मेशन आसलें तें पडलें. तो तें पळयता आनी ताच्या गांवांत एकलो वायलन विद्वान आसलो, ताचीशी तो घेवन वता. थिंगा तो वता आनी ताका दिता आनी तो तें पळयता आनी मातशें हांगा थिंगा लूज आसलें तें, सो ताका टायट करता, ग्लू बीन घालून, तशेंच न्यू स्ट्रिंग्स घालता ताका. हें सगलें घातले उपरांत आनी मातशें पॉलिश बीन मारल्या उपरांत तें वायलन बरें सोबीत कशें दिसूंक लागलें आनी तितलेंच न्ही खुबशे दुडवांनी तो तें विकता. आमी हे वायलनांचो मोल वाडलें. पयलें अशें दवरलेलें आसलें आनी सवाय भितर तें मेवल्लें. आतां ताका बरें सोबीत करून ताचें मोल वाडलें. आमच्या जिवितान अशेंच जाता. अशें न्हय की जरी तर दोनी बदलता तें वायलनाचें मोल वाडलोलें तर आमी जरी तर आनी कितें करता आमचें मोल वाडटा. ना, जेन्ना तें वायलनाचें जें सगलें दुरुस्त करून परत त्या मनशाक दिल्लें तेचें मोल वाडलें. तशेंच आमचें जिवीत जेन्ना आमी देवाच्या हातान घालता, जें कितें वायट आसा, जें कितें पातक आसा तो तें काडून उडयता. तर आमकां सगल्यांक आमंत्रण हें सगलें सोडून दिवंक, जें वायट आसा, पातक आसा, कित्याक आमी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान भेटोवंक जाय. आनी हेंच कितें आमकां पयले वाचपान भाग्यवंत पेद्रू सांगता. अशें म्हणटा तो, सोट ओळखोना आसलें पळय तेन्ना आमी कशें जियेताले पळय तें आमी सोडून दिवंक जाय आनी आतां जेजूचे स्वताचें आमी चलोवंक जाय. तशेंच जेजू शुभ वर्तमानानूय आमकां सांगता, जी कोण संवसारी वस्तूंक लोभ दोवन उत्ता पळय तांकां निमाणें ती निमाणी जाता म्हजे देवाच्या घरांत. तर आमकां उगडास की आमी संवसारी वस्तूंक न्हय पूण देवाचे वस्तूंक लोभ दिवंक देवाक आमी रिगून रावंक. तर मागुया मिसा बलिदानान की आमी सदांच जें कितें आमकां फाटीं दवरता देवा कडसून देवाक परत परत वेंग मारून तें सोडून दिवंक एक बरें जिवीत जिवंक.